भयणीन आनी बाबांनो, भुरग्यांक तशें आमकां वाडलेल्यांक जाणट्यांक काणी बरी लागता. पूण हांव तुमकां काणी सांगना. खेरीत घडलेली घडणी 1963 वर्सा एक तरणाटो आसलो. ताचें नांव हॉवर्ड कॅली. हुशार तकलेचो, माणकुलो रुपान, पूण बाबडो गरीब. व्हडले व्हडले आवेस आसले ताका, व्हडलीं व्हडलीं सपनां सपनेतालो, पूण पुरी करूंक दुडू नासले. म्हणटकीर कितें करता तो गोरांक गोरी भोंवून ल्हान व्हड वस्तू विकता. कोणाकूय गरज पडली कसल्याय घरांतल्या कामाची तेंय कोत्ता. एक दीस अशें घडलें, तो बाबडो बरोच भुकेल्लो. तेन्ना आतां ताचे पयशे आसले, पूण ते पावनासले बरें जेवण जेवतलो जाल्यार. कित्याक तो आपली फुडल्या वर्साची फी फारीक करूंक चिंतालो. तेन्ना तो काडलो आनी कोणागेर गेलो, दारार मारलें. दार एके सोबीत सुंदर वस्तोरेन ताका उगडलें. आनीक तिका पळोवन तो सगळोच बाबडो गाबल्लो. तो जेवण मागूंक सोदतालो, उतरां ताच्या तोंडाक येवंक ना देखून ताणें म्हळें आपणाक एक ग्लास भर उदक मेळत. ती बायल भितर गेली आनी ताका व्हडलो ग्लास भर दूद घेवन आयली. घोटो घोटो करून तो बाबडो तें दूद पियेलो आनीक तिका देव बरें करूं म्हणूंक लागलो. हे वस्तोरेन ताका जायते फावट त्या गांवांत विकूंक भोंवतना पळयल्लो. आनी तेन्ना ती वस्तोरी म्हणटा, म्हाका कित्याक देव बरें करूं म्हणूंक जाय. तेन्ना तो म्हणटा, म्हज्या आवयन म्हाका शिकयलां, बरी कोरणी बरे कोरनेनूच फारीक जाता. बरी कोरणी बरे कोरनेनूच फारीक जाता. आनी तो बाबडो काडलो आनी गेलो. आतां अशें घडलें, ही वस्तोरी दुयेंत पडली, बरीच दुयेंत पडली, क्रिटिकली इल. म्हणटच गांवच्या वैजांनी तिका तपासली आनी म्हळें, हें हांगासर दुयेंस तुजें कुरार जावचें ना, इलाज तुका बरो जाय जाल्यार हांगा मेळचो ना, तुवें शारांत वचूंक पडटलें. आनी ती बाबडी काडली आनी शारांत गेली. आनीक शारांत पावल्या उपरांत शारांत जायते बरे बरे वैज आसले. त्या वैजा मदें एक बरो वैज आसलो, हुशार. ताणें जायत्यांक बरी केल्ली. आतां ही वस्तोरी ताच्या हातान पडली. ताणें तिका तपासली आनीक वळखली तिका. हे वस्तोरीन म्हाका ग्लास भर दूद दिल्लें. आपणाचें नांव सांगूं ना, कांय सांगूं ना. भितर गेलो आनी सांगलें, हे वस्तोरेक बऱ्यांतलो बरो इलाज तुमी दिवचो. आनी उपरांत खंय जायत्या दिसांनी ती बरी जाली. बरी जातूच आतां बील फारीक करूंक जाय, बरेंच व्हडलें बील. तेन्ना ह्या वैजाच्या हातान तें पडलें. त्या वैजान तें पळयलें आनी म्हळें, खंय तें म्हजे लागीं दियात फॉर एप्रुवल. ताचे लागीं दिलें तें एप्रुवलाक, मान्यताय मेळपाक. आनीक ताणें खंय अशें म्हळें, ग्लास भर कॉप भर दिल्ल्या दुदा पासत आनी आपली सायन मारली, डॉक्टर हॉवर्ड कॅली. भयणीनो आनी बाबांनो, असल्यो बऱ्यो कोरण्यो करूंक तुमकां तरणाट्यांक, आमकां वाडलेल्यांक, समेस्तांक देव आपयता. हें आमचें आपोणें. बरें करीत वच, नेवर गेट टायर्ड ऑफ डुईंग गूड, अशें भाग्योन पावल म्हणटा. भयणीन बाबांनो, ओय, हाच्या पयल्या वाचपांत आमी प्रवादी जेरमायास हाची खबर आयकल्या. जेरमायास प्रवादी एक तरणाटो, देव ताका आपयता
पूण तो आंग काटा बाबडो. हें येदें व्हडलें काम, देवाचें उतर परगोटपाचें काम म्हजे लागीं कशें जातलें? आनी देव ताका सांगता, जेरम्यास आंग काडी नाका, हांव तुका म्हजें बोळ दितलो, हांव तुका तुजे जिबेर हांव म्हजीं उतरां घालतलो आनी तूं हे भाशेन मनशांक फुडो करतलो. हे आमचे तरणाटे पाद्री आसात ते तुमकां सांगतले. हांव एक तरणाटो पाद्री, हेय पाद्री सेमिनारीन आमी शिकले हांव तेन्ना भयण बाबानो आमी सारके ओरवे आसले. वी वर रॉ. पूण ह्या इतल्या वर्सां भितर तुमी आज ह्या पाद्रींचेर नदर मारल्या, तुमी पळयतले ते मनशांक फुडो करूंक भियेनात. कित्याक इतल्या वर्सांची तांची परिशिक्षण ट्रेनिंग तांकां आकारल्यात आनी तांकां पाठयल्यात. भयण बाबानो, तुमी तुमच्या जिवितान कोणाकूच भिवपाची गरज ना. कित्याक देव आमकां एक मातयेचें आयदन कशें आमी सगळीं आपली कुरपा आपलें बोळ आमचे भितर घालता. कितेंय आमी बरें कोत्ता जाल्यार तें आमचे अश्टंगी आमी करिना, देवूच करूंक तें आमकां सगळें बोळ आदार आनी आपली पदवी दिता. तर हेच भाशेन बागेवन जेरमाया भाशेन, बागेवन पावलू भाशेन आनी जेजून त्या धाडलेल्या शिसां भाशेन आमी जावया, ताचेर पातयेवया, आमचेर न्ही. बागेवन फ्रांसीस शावेर आपणाचेर पातयेवंक ना, जेजूचेर पातयेलो आनी मुखार गेलो. भयणीन बाबानो, ओय जेजू आमकां कितें शिकयता? संवसाराक पाठ करूंक शिकयता. जेन्ना ताणें ओजापां केलीं तेन्ना ताका किरीत भाशेन थोडेच उंडे आसले, नुस्तें आसलें तें वाडयलें, ताका तें राजा करूंक सोदूंक लागलें. पूण तें ताणें नाकारलें, कित्याक तें करूंक तो ह्या संवसारान येवंक ना. तें करूंक तो ह्या संवसारान येवंक ना. आमकांय तेंच करूंक आपयलांत, ह्या संवसाराक पाठ करूंक आनी देवाक फुडो करून आमची वाट आमी आमचें पयण आमी करूंक. दुसरें भयण बाबानो, जेजून ह्या संवसाराक पाठ केली, ह्या संवसाराक तो पांकून रावंक ना आनी आमकां तो शिकयता, संवसाराक पांकून रावूं नाकात. संवसाराक तुमी पांकून रावशात जाल्यार तो पांक तुमकां सोडचो ना. हांव संवसाराक पांकून रावंक ना. आनी तो म्हणटा, कोल्यांक दोली आसात, सुकण्यांक वाऱ्या वेल्या गोंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक जाल्यार म्हणजे आपणाक तोकली लेगून बागयतलो जाल्यार स्वाद ना. हे भाशेन भयण बाबानो, जेजू ह्या संवसारान जियेलो. बागेवन फ्रांसीस शावेर ताचीच देख घेवन व्हडल्या गोराण्यांतलो, कुळवंत गोराब्यांतलो, जेन्ना ताका बागेवन लॉयलाचो इनास मेळ्ळो तेन्ना ताच्या उतरां ताच्या कानार पडून ताणें ह्या संवसाराक पाठ केली. आनी तो इंडियेक आयलो, गोंयां पावलो आनी जेजूक ताणें परगोटलो. आनी परगोटलो कसो जेजूक? ल्हान व्हडल्यांची सगळ्यांची एक सारकी ताणें सेवा केली. कसलेंच अंतर करिनासतना, कसलोच मनशां मदें जातींचो कातींचो धर्माचो वेगळोचार करिनासतना. भयणीन बाबानो, आमकांय हेंच करूंक आपयल्यांत. जेजून केलें तशें बागेवन फ्रांसिस्काचे देखीन आमीय करूंक. भयणीनो आनी बाबानो, जेजून सगल्यांक वेंग मारली, सगल्यांक, पिडेंत आसलेल्यांक, खोडकारांक, कुड्ड्यांक, अनाथांक, विधवांक, समाजान पयस घाल्ल्यांक, पातक्यांक, ताणें सगल्यांक वेंग मारली. तशें कोत्ताना भयण बाबानो, ताका मनशांनी सोडलो ना. ताचेर फातर उखलूंक मारले, पूण ताणें परवा केली ना. ताचे मदल्यान तो चलून गेलो. कित्याक आपूण कितें करूंक आयलां तें तो जाणो आसलो. आमी भयण बाबान कोणाक भिवची गरज ना.
जर हांव जाणो हांव कोण आनी हांव कितें कोत्तां आनी कोणा खातीर हांव कोत्तां जाल्यार म्हाका कोणाचीच पर्वा ना. भाग्योन फ्रांसीस शावेरूय ह्या गोंयांत आनीक दुसरे कडेन गेलो तेन्ना एक देख आमकां मेळटा. एक खुनी आसलो, एक क्रिमिनोर आसलो आनीक त्या क्रिमिनोराक ताणें वेंगयलो. ताका बरे उतरांनी ताणें ताका सांबाळलो आनी तो जिवीत बदलता आनी जेजूचे सेवेक लागता. भयणीन आनी बाबानो, आमकां हेंच करूंक पयल्यान सगळे वेगळेसार पयस करून, सगळे अंतर पयस धरून आमी सगल्यांक एक सारकी वेगोंक सोंपें काम न्ही. पूण जेजू आमचे सांगाता आसा जाल्यार आमी तें खुशाल मनान कोत्तेले, संतोशान आमी कोत्तेले. तर ह्या मिसांत आमी पोरबेन आमी वांटो घेवंक आयल्या तेन्ना भाग्योन फ्रांसीस शावेर आमकां पडजोडीत देख जेजून केलें तशें ताणें केलें आमी करुया. आमचें इनाम हांगा रावचें न्ही, आमचें इनाम वयर आमकां मेळटलेंच ही आमकां जेजून खात्री दिल्या. आमेन.